सांकवाळे वाठारात प्रस्तावित मेगा प्रकल्पाक थळाव्या शेतकारांनी आणि नागरिकांनी खर विरोध केला। या प्रकल्पाक लागून गावच्या शेत जमिनीचेर पयलीच शिवरेजीच्या उदकाचो परिणाम जाला। आनीक प्रकल्प आयले जाल्यार गावच्या अस्तित्वाक धोको निर्माण जातलो असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला। सांकवाळच्या वेळसाव बेले वाठारातल्या शेतकऱ्यांनी आणि नागरिकांनी मेगा प्रकल्पाक खर विरोध केला। सध्या शिवरेजीचो परिणाम जाल्ल्यान गावातल्यो जायत्यो शेत जमनी उदकापनाक आशिल्ल्यान शेत करप कठीण जातले। हे फाटभुंयेचेर प्रस्तावित मेगा प्रकल्पाचो पर्यावरण आणि गावच्या पारंपारिक जिणे पद्धतीचेर गंभीर परिणाम जातलो असो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला। सांकवाळे पंचायतीन या प्रकल्पाक कसलीच परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केला। की तेका खूप प्रॉब्लेम जाता। आतां माया 2 तारीखाची तुमकां थोड्या वक्तान हांव मेळोन दाखयता आमगे शेतां हिंगाची। माया 2 तारखेर शेतान डिंबर उदो आहा, सो हें उदक नॉर्मल न्हू। माया 2 तारखेर शेतान डिंबर उदो आसपाक हिंगा एक देखून शेत रोवपाक मेळना। आनी पांय तर तितून घायले आमगे बाब सातारकारान सांगिल्ले ते भाशेन आख्ख्या पांया फोड येताय। आख्ख्यांचे ओयले उमियाचे स्लाजाचें उदक देंवन गांवां येता। आनी वयर त्रास कांय जायना, त्रास जाताय सकयल गांवां लोकांक। इतू त्रास जाताय की लोकांक शेतां वचोंक मेळना, वो कितें काम करूंक मेळना। शेतांची शेत आसोन पाड पडलें एक उमिया लागून। उमिया 300 350 फ्लॅट आहाय। हे फ्लॅटान लागून हे स्लाजा आख्खें उदक देंवन येवन आख्खी शेत बंद, शेत पिड्यार जाली। आनी आतां आमकां इन्फॉर्मेशन येयले ते भाशेन आनी 400 फ्लॅट हे प्लॉटां एप्रुवल येयला सांकवाळ पंचायतीन। आनी उणे 70 विलांचे, हे 70 विला विथ स्विमींग पूल आहाय। सो एका उदो लागता कितून तें चोवपा जाय। हे 350 आनी प्लॉट जातकीर हो सकयल आमगे गांव वेलसांवचो तो उत्तो जाल्यार आमी चोवपा जायो। ते आतां एक उमिया प्रोजेक्टाचे आख्खो शेत आमगे बुडोवन काबार जाली। एक शेत रोवपा मेळना वेलसांव अशी कांट्यां पाली म्हणटाय तशी ते सायडीन ही सायडीन। सो मुखार आतां एक आटी आमगे रस्तो बंद केलो आहा तेणी आमगे हुरीस आहा भितर। आनी सेकेंडली जोरी आहा थिंगा देरोड म्हणटाय ती, थिंगा कोणाच्यान चलोन देखून वचपाक ते त्रास कोत्ताय मनशांक। ती हांव क्लियर कट सांगूंक कोत्ता पंचायती लावंक येवना मिटिंगेक येयलो जी शेतान लागून। पूण जेन्ना देखून आमगे ट्रेडिशनल एक्सेस आहाय ते मेंटेन कोन्नाय, स्पेशली कुपां पाज आनी ती पाज आमगे रांपोणकारचे नुस्तें घेवन रोयताय ती, ह्यो तर दोनी मेंटेन कोन्नाय। आमी कितें पास जावपा थिंग दिवपा नाय। आनी आमकां इतू व्हडलो प्रोजेक्ट नाका आमगे गांवांत। आमगे गांवां ऑलरेडी ओवरलोड जालो आहा, बर्डन जालो आहा आनी आमकां तें सस्टेन करूंक जायना। आनी तेंच्यो 5 फायली आनी ह्यो 5 फायलो तर पास केल्यो आमचें आख्खें बेल्लें काबार जातलें आनी तुमकां लोकांक कळटलें ही फायल ही पयली येयलो ती फायलीचो पेंडींग आहा। आनी आतां आनी 5 तेंच्यो पंचायतां येयलो हाय सांकवाडेच्या। आतां सांकवाडे पंचायतान सरपंच ना, डिप्युटी सरपंच ना, सो तेका लागून त्यो फायलो पेंडींग आहाय। पूण आमी आतां आयकिल्ले ते भाशेन की थिंगा एडमिनिस्ट्रेटर काडा आनी हो एडमिनिस्ट्रेटर म्हणपा सोदिता की विथीन 15 days पास फायल हॅज टू पास। माध्यमांतल्यान आमी स्ट्रॉंग सांगूंक सोदताय BDO, डायरेक्टर ऑफ पंचायताक आनी जो कोण अपॉयंट केलो आहा एडमिनिस्ट्रेटर तेका की हो लोक आख्खो लोक तुमच्या पंचायतायेन बसतलो। आनी आमी शेता लागून आमची मिटींग पयली घेतलेली आनी तशेंच आतां वयर पयले 25 जानेवारी 25 हांगा वाट बंद केल्ली आनी लोक चलोन वयताले। तेन्ना आमी फुडें सरोन पंचायती लेटर केलें आनी MLA लेटर केलें आनी MLAन मागीर TCP डिप्युटी कलेक्टरा मामदारा बीन आपोवन थंय तिंकां आपयले आनी ती वाट हें करून घेतली पोस्ट ऑफिसा कडेन जुवारीनगर। आतां हे आमी शेतकार इतली वर्सां शेत रोयता पूण आतां हिंगेलें उदक येवन येवन सारकें आमकां शेत रोवपाक मेळना आनी हेजे मुखार आतां शेत रोवपाची ना। आनी उदक इतली धटी जाता की पांय घातल्यार पांयां फोड बीन येता, लोक वचपाकच सोदना शेतां। शेतकारांक प्रॉब्लेम जाता आमगे इतलो की उदक पयलीं आसून रावना आहलो, उदक उरना आहलोलें। माया म्हयन्या सारकें सुकतालें, आतां माया म्हयना जून ना उदक सुकोना आमगेलें। शेतां उदक कंटिन्यू येयत रावता। उम्याक जाय सोन आमगे उदका लागून चड त्रास जाता आमगे उदकाक। आनी उदक येसर उदक ते बरें न्हू वास मात तेसोले आनी केन्ना येता हुंचे येता आमकां कांय कळना, एक्सेस येता पूण हुंचे येता तें कळना। ते कंटिन्यू येयत रावता आनी उदक रोखडें पडटा आमगे बांदलो उदक सुकत वयता। हे टायमार आमगे सुकत वचपाक चड जायत वयता। हांव मागोता तें कोडे तें मातशें आमगे उदका लागून मातशें आमकां कितें हांव मागोता MLA कितें आमकां एक्शन तेजे उलोवन कितें एक्शन घेवपा लागून। व्हडलो प्रॉब्लेम, सगळीं शेतां आमची पाड जाल्या। सगळीं शेतां आमी रोयतालीं तितलीं शेतां आमची पाड हांगा जाता। कितें करपाचें आतां गरीब आमी इतली गरीब आमकां आमच्या एरियान असो व्हडलो लोक कोण ना, मोठो लोक कोण ना, सगळो गरीबूच काम करून शेतां पातां रोवनूच पोट भरपाचें आमी आनी आमकां कांयच हांगा ऑप्शन ना। कितें आतां आमची भुरगीं बाळांनी आतां मुखार ह्या पिड्येन कितें करपाचें
अशी तर ही सगळी तर तेंच्यांनी विकून जर नाका नाका जाल्ले लोक येयले जाल्यार हे आमची भुरग्यांनी मुखार कितें करून जियोपाचें तेंची मुखार त्याक लागून हे आमकां हें नाका आमचं. गोमंतक टीव्ही खातीर किरण बोरकार.